नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनात आदले प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंह राव आनी चौधरी चरण सिंग, कृषी वैज्ञानीक एस.एम. स्वामीनाथन आनी बिहाराचे आदले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर हांकां मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भेटोवन केले सन्मानीत. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर आपलो अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमाणो दीस. ह्या पयल्या पावंड्या खातीर 102 सुवातां खातीर 19 एप्रिलाक जातलें मतदान. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनीन बांबोळीच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळाक भेटयली मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन गाडी. दिवचले शिगमोत्सवाची मिरवणूक जाली व्हडा दबाज्यान. ह्या मिरवणुकेत 20 चित्ररथ आनी 24 रोमटा मेळांनी घेतिल्लो वांटो. कार्डिनल आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव तशेंच गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी इस्टरा निमतान जनतेक दिल्या परबी. पळोवया खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रपती भवनात आयोजीत केल्ल्या एका सुवाळ्यान आदले प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंह राव आनी चौधरी चरण सिंग, कृषी वैज्ञानीक एम.एस. स्वामीनाथन आनी बिहाराचे आदले मुखेलमंत्री कर्पूरी ठाकूर हांकां मरणोपरांत देशाचे सर्वोच्च सन्मान भारत रत्न सन्मानीत केले. राष्ट्रपती फाल्यां नवी दिल्लींत आदले उपप्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणीक भारत सन्मान पुरस्कार भेटयतले. आदले प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंह राव हांचो चलो प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंग हांचो नातू जयंत सिंग, जननायक कर्पूरी ठाकूर हांचो चलो रामनाथ ठाकूर आनी जाल्यार डॉ एम.एस. स्वामीनाथन हांची चली नित्या राव हांणी हो पुरस्कार स्विकारले. ह्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आदले प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंह राव हांचो चलो प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंग हांचो नातू जयंत सिंग, जननायक कर्पूरी ठाकूर हांचो चलो रामनाथ ठाकूर हांणी जाल्यार डॉ एम.एस. स्वामीनाथन हांची चली नित्या राव हांणी हे पुरस्कार भेटयल्या बद्दल खोशी प्रगटायली. उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया. मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं. परम सौभाग्य है और मेरे जीवन के सबसे खास पल आज हमने यहाँ बिताए हैं. ये सब देशवासियों के लिए समर्पित है. चौधरी साहब जिस समर्पण भाव से देश के लिए उन्होंने काम किया, देश में जो सबसे गरीब समाज, वंचित समाज के लोग थे, जो गांव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया. आज वे सब लोग गर्व महसूस कर सकते हैं. नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है. उनकी पूरी जीवन उन्होंने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले. तो इस चीज़ के लिए पूरा ज़िंदगी, जब तक ओनली लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे. तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में. विपक्षी गठबंधन INDIची फाल्यां नवी दिल्लीच्या रामलीला मैदानाचेर लोकतंत्र बचाव रॅली जातली. ह्याच रॅलींत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरेची शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड मुनेत्र कळगांव, नॅशनल कॉन्फरन्स, झारखंड मुक्ती मोर्चा आनी हेर पक्षाचे फुडारी ह्या रॅलींत भाग घेतले. काँग्रेस फुडारी जयराम रमेश हांणी ह्या रॅली विशीं उलयतना सांगले की 28 पक्षाचे फुडारी ह्या रॅलींत वांटेकार जातले. वाडटी म्हारगाय, बेरोजगारी, आर्थीक असमानता अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर फुडारी उलयतले अशें जयराम रमेश हांणी स्पश्ट केलें. व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है. कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली. मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना. व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है. दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है. कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं.
इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांक लोकांनी न्हयकारिल्ले आसा. हे फुडारी आपल्या राज्यांत वतकच परस्पर फुडाऱ्यां आड कागाळी करतात आनी हांची भौसांक म्हायती आसा अशें भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम हांणी सांगलें. नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं. आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है. ये सारे के सारे नेता जाके इकट्ठे होकर भाषण देते हैं और जब राज्यों में जाते हैं एक दूसरे की बुराई करने का काम करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं. साफ साफ जाहिर है जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और जनता सब जानती है. लेकिन जनता सब जानती है कौन 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, कौन पक्के मकान बनाकर दे रहा है. 4 करोड़ लोगों को हमने मकान दिए हैं, घर में गैस दी है. जनता की सरकार है, जनता के लिए चल रही है. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर आपलो अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमाणो दीस आसा. ह्या पयल्या पावंड्या खातीर 102 सुवाते खातीर मतदान 19 एप्रिलाक जातलें. ह्या पयल्या पावंड्यार तामिळनाडूंतल्यान 39 सुवात्या खातीर मतदान जातलें. खेरीज राजस्थानांतल्या 12, उत्तर प्रदेशांतल्या 8, मध्य प्रदेश 6 तशेंच आसाम, उत्तराखंड आनी महाराष्ट्रांतल्या दरेकी 5, बिहारांतल्या 4, संत बंगारांतले 3, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालयांतल्या दरेकी 2 सुवात्या खातीर मतदान जातलें. बिहारांतल्यान 4 जाग्या खातीर सगळ्यांत चड 70 उमेदवार रिंगणांत आसात. खेरीज सिक्कीम आनी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा वेंचणुके खातीरय आयज अर्ज फाटीं घेवपाचो निमाणो दीस आसा. दोनूय सुवातांचेर 19 एप्रिलाक मतदान जातलें. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवी मुंबय हांणी आयज बांबोळीच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळाक मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन गाडी भेटयली. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडचे चेअरमन आनी मॅनेजिंग डायरेक्टर भानुप्रकाश श्रीवास्तव हांचे हस्तुकी ही गाडी भेटयली. ह्या गाडयेंत एनालॉग मेमोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, डिजिटल ECG, एमेट्रोलॉजी एनालायसीस, बायोकेमिस्ट्री एनालायसीस, डिजिटल मायक्रोस्कोप आनी गायो सर्जरी करपाची सुविधा ह्या गाडयेंत आसा. ही गाडी दरेका गांवांत भोंवतली आनी कांकरांचे दुयेंस आशिल्ल्या दुयेंतीचो सोद घेतली अशें सुत्रांनी सांगलें. दिवचले शिगमोत्सव परेडीचें आयोजन शुक्रारा जालें. ह्या परेडीक थळावे आमदार चंद्रकांत शेटये, नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी सचिन देसाय, उपजिल्हाधिकारी रमेश गांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या परेडींत 20 चित्ररथ आनी 24 रोमटा मेळांनी वांटो घेतिल्लो. नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी सचिन देसाय हांणी ह्या वेळार शिगमोत्सव परेडी विशीं अदीक म्हायती दिली. आज तुमकां खबर आसतलें की आज ऑलरेडी आमचे कडेन इलेक्शन लागलेलें आसा लोकसभेचें. तर ताचे खातीर ही जी आमी समिती आसा ते सगळे हे फॉर्म तेज्या प्रमाणे केल्ली आसा. आनी तशेंच सगळ्यांक हांव एक आव्हान इलेक्शनाच्या वतीनूय करता की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 7 मेक गोंयान लोकसभेचें इलेक्शन आसा. तर सगळ्यांनी व्हड प्रमाणान भायर सरून मतदान करचें. तशेंच इलेक्शन कमिशनाचे ह्या फावट नवीन जी फॅसिलिटी आसा 85+ वोटरां खातीर आनी जे फिजिकली डिसेबल्ड लोक आसा तांचे खातीर, तर तांकां घरा वचून तांचे मतदान घेतलें वतलें. सो ताच्या खातीर नियरेस्ट BLOक तांणी कॉन्टॅक्ट करचें अशें हांव आव्हान करतां. भारतीय नाविक दळान आयज सागरी सुरक्षे प्रती कटिबद्धता व्यक्त करून अरबी समुद्रांत संकश्टांत सांपडिल्ल्या एका बोटीची मजत करपाक धांव घेतली. अलकमान 786 ही इराणाची नुस्तेमारी बोट चांचाच्या तावडेत सांपडल्या अशी माहिती मेळटकच नाविक दळान हालचाली सुरू केल्यो आनी दर्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांबाळपी 2 बोटी ताबडतोब रवाना केल्यो. 9 सशस्त्र चांचांनी त्या बोटीचें अपहरण केलां अशी बातमी आशिल्ली. त्या बोटीची आनी ताचेर काम करपी 23 पाकिस्तानी नाविकांची नाविक दळान सुटका केली. दिल्लीचे येरादारी मंत्री आनी आम आदमी पक्षाचे फुडारी कैलाश गेहलोत आयज ईडीच्या कार्यालयांत पावले. तांकां सोरो घोटाळा संदर्भात आनी मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणात ईडीन चवकशी करपा खातीर आपयला. कैलाश गेहलोत हांकां धाडिल्ल्या ईडीच्या समन्सा विशीं उलयतना आपाचे फुडारी आतिशी हिणें सांगलें की आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक अटक करपाचें सत्र ईडीन चालू केलां. ते अरविंद केजरीवाल हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या सरकाराक सोंपोवपाचो यत्न आसा. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. भल्ला जी की छोटी बिटिया इस बार पहली बार वोट डालेगी. गली के मोड़ पर बंटी भैया खस्ता कचौड़ी वाले, नुक्कड़ पे तीसरी मंजिल के सुरेश बाबू भोले वाले, बनारस से सुरों के ज्ञानी हरिनाथ,
दिल्ली में मम्मी जी छुटकी के साथ, जोधपुर से नीले गलियारे वाली दादी, शेरो शायरी वाले लखनऊ के साहबलाबादी, रंग बिरंगी टोपी में कुल्लू से हसमुख रतन लाल, मैसूर से विष्णु के संग गोपाल, चेन्नई में पीली कोठी वाली मॉडर्न आंटी और टेलरिंग में एक्सपर्ट असम से कांति, इंदौर में अंग्रेजी से एलर्जी वाले शर्मा जी, पुणे से हाउ डू यू डू बोलने वाले वर्मा जी, पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचते पांडे जी वोट डालेंगे, पटना से ब्रिज बिहारी जी अपनी तीनों पीढ़ियों के साथ वोट डालेंगे, मांडू से किले की सीढ़ियों पर चांदी की पायल बेचने वाली बिमला, मसूरी से प्राइमरी टीचर कमला, रांची में रिक्शा खींचने में बीजे बाबू, कमजोर सा दिखने वाला हैदराबाद से सब, वीर बहादुर बॉर्डर से आकर वोट डालेगा, सतविंदर अमृतसर में न्यू लुक के साथ वोट डालेगी, पापा मुंबई से गुस्से में और मम्मी स्माइल के साथ वोट डालेगी। और हाँ, आप भी तो वोट डालेंगे। चुनाव का त्योहार है, हम तैयार हैं। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। सुखधाम का नाम राम। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हेलो, हाँ बोल। अरे तेरी आवाज नहीं आ रही यार। ऑटो, मैं तुझे पहुंच के फोन करता हूँ ना। हाँ बस अड्डा। भैया थोड़ा जल्दी चलना। हाँ भैया। नहीं यार, ऐसे नहीं होता यार। तू मेरी बात सुन, सिर्फ 2 दिन की बात है, मैनेज क्यों नहीं कर लेते यार? भैया 5 मिनट रोक सकते हैं क्या प्लीज? क्या? अच्छा ठीक है, पर जल्दी। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? क्या तुझे पता है कि मैं 2 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, उसके बाद भी तू मुझसे ये सब बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ कल। हाँ वो भैया वोट डालने गए थे, हमारा वोट भी तो जरूरी है, जैसे आप अपना वोट दिए होंगे। नहीं, मुझे जल्दी है, तुम चलो यार, मेरी बस मिस हो जाएगी। जी भैया। अरे चाचा आप आ गए? गांव में कोई दिख ही नहीं रहा, कहाँ गए सब? आपको नहीं पता आज वोट का दिन है, सारे वोट देने के लिए बाहर गए हैं। वो भैया वोट डालने गए थे, सारे वोट देने के लिए बाहर गए हैं। हमारा वोट भी तो जरूरी है।
पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर में है। चुनाव का दिन छुट्टी का दिन नहीं, ये जिम्मेदारियां निभाने का दिन है। ह्या उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. शिवराज पाटील हांची सून अर्चना पाटील चाकूरकर हांणी मुंबईत भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो. ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी भारतीय जनता पक्षाचे थळावे फुडारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलें की अर्चना पाटील चाकूरकर हांणी भाजपांत प्रवेश केल्ल्यान पक्षाचें बळगें वाडिल्लें आसा. मला असं वाटतं की निश्चितपणे म्हणजे निवडणुकीत तर त्याचा फायदा होणार याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नाही. आमचे सुधाकरराव शिंगारे यांची जागा ही अधिक ताकदीनं निवडून येईल. धाराशिवमध्ये देखील आम्हाला त्याचा फायदा होईल याबद्दल आमच्या मनात शंका नाही. 8 वेळा नगरसेवक, 7 वेळा नगराध्यक्ष, एक प्रकारे मी असं म्हणेन की मोठी राजकीय कारकीर्द त्यांना लाभली आणि लोकांचं सातत्याने प्रेम हे त्यांच्यावर राहिलेलं आहे. जमिनीशी जुडलेला, सर्वसामान्यांमध्ये काम करणारा आणि प्रत्येकाला आपल्या घरचा माणूस असा वाटणारा अशा प्रकारचे नेतृत्व आज भारतीय जनता पक्षामध्ये या ठिकाणी सम्मिलित होत आहे. झारखंडातल्या सरायकेला खरसावा हांगा प्रशासनान मतदारां मजगतीं जागृताय निर्माण करपा खातीर अभियान सुरू केलां. प्रशासनाचे वतीन जिल्हो निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी हस्ताक्षर आनी सेल्फी अभियानाची सुरवात केली. जिल्ह्याच्या सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी हे अभियान चलतलें अशी माहिती सरायकेला खरसावाचो उपायुक्त रविशंकर शुक्ला हांणी दिली. आप सबों के माध्यम से सभी मतदाताओं से यह अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. आज इस क्रम में समाहरणालय में हस्ताक्षर अभियान तथा सेल्फी अभियान प्रारंभ किया गया है. पंचायती वतीन लोकां मदीं जागृताय जावची हे खातीर रांगोळी प्रदर्शनाचें आयोजन केल्लें. बायलांनी व्हडा संख्येत हातूंत वांटो घेतिल्लो. जन जागरूकता फैलाने के लिए मतदान के प्रति यहाँ भी जितनी भी एसएचजी महिलाएं एसएचजी ग्रुप बना है उनके द्वारा हम लोगों ने एक रंगोली का प्रोग्राम रखा है, जिससे ये है कि जो आगे आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें महिलाओं की जागरूकता बहुत आवश्यक है. आज हम लोग का नगर पालिका में मतदान के बारे में हम लोग शपथ पत्र में शपथ लिए हैं. उसके बाद हम लोग मुस्पर और बिना प्रलोभन से वोट करेंगे. इसी के बारे में जितने महिला वर्गों को जागृत किया जा रहा है. झारखंडाच्या लोकांमदीं मतदाना प्रती बरोच उत्साह आसा. तशेंच बायलांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावन आपलो सहभाग दाखयलो अशें कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार हांणी सांगलें. अवेयरनेस के लिए एसएचजी महिलाओं को बुलाया था ताकि हम लोगों को या फिर स्त्रियों के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकें और इसके लिए उनका प्रयास जो है सराहनीय है और उनके द्वारा ये संकल्प भी लिया गया है. जो वोटिंग का एक हम लोग शपथ लेते हैं वो भी लिया गया है. काल संवसारभर तशेंच गोंयांतय लोकांनी गुड फ्रायडे पाळ्ळो. फाल्यां आयतारा इस्टर संडे, आयतारा पास्काचो दीस म्हूण ख्रिस्ती धर्माचो पवित्र म्हयनो कॉलेजमो सोंपता. ते निमतान कार्डिनल आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी जनतेक संदेश दिला. ह्या संदेशांतल्यान तांणी लोकांक परबी दिली आनी माये मोगान रावात असो संदेश दिलो. We remember that 5 centuries ago this saint lived among us to proclaim the same good news. May this great saint intercede for each one of us and teach us, especially the Christian faithful, to imbibe the values of the risen Lord and be messengers of hope and joy in this world of tears. We pray that the risen Christ may help us face the forces of violence and become messengers of peace, particularly in the conflict-ridden situations and areas around us. May we thus help build a future of love, truth and hope. Happy Easter to one and all.
इस्टराच्या निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक आनी विशेष करून क्रिस्तांव बांधवांक इस्टराची परबी दिल्या. इस्टराचो सण सगळ्यांच्या जिणेंत आनंद आनी सुख समाधान हाडटलो अशी आस्त आमी बाळगुया. तशेंच दुर्बळांची सेवा करून तांच्या जिणेंत आनंदाची भर घालुया अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. गोंयचे राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लय हांणी इस्टरा संबंदात दिल्या संदेशांत म्हळां की आमी शांतता आनी सलोख हो तिगून दवरपा खातीर यत्न करुया. ह्या वर्साचो इस्टर पापांचेर जैत मेळोवपा खातीर आनी सगळ्यां मदीं शांतिकाय आनी समृद्धी हाडपा खातीर प्रेरणा दितलो अशी आस्त बाळगुया अशें राज्यपालांनी म्हळें. आयज सकाळीं परवरी जिल्ह्यांतल्या जुड्डी गांवांत घरगुती गॅस सिलिंडराचो स्फोट जावन 4 लोकांक मरण आयलें. तातूंत एक बायल मनीस आनी 3 भुरग्यांचो आस्पाव आसा. हो स्फोट इतलो भिरांकूळ आशिल्लो की घराचें छप्पर आनी वणत जमीन दोस्त जाली. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग येवन ह्या उज्याचेर नियंत्रण मेळयलें. देवदियाचे डीएम अखंड प्रताप सिंग हांणी अदीक म्हायती दिली. आज देवरिया जनपद में एक दुखद घटना हुई है। भलवनी थाना अंतर्गत एक डुंगरी गांव है जहां पर एक परिवार में एक महिला सुबह चाय बना रही थी तो दुर्घटनावश गैस सिलेंडर फटने से महिला और उनके 3 बच्चों की डेथ हुई, 4 लोगों की डेथ हुई है और शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसो विसव. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए. कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. ये जो हाथ है ना, ये भी कहानी कहते हैं. झुर्रियों में छुपा ये कमजोर हाथ एक मजबूत इतिहास लिए है. गुजरे दशकों के अनगिनत किस्सों को महसूस किया है इन हाथों ने, और ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हाथ, एक एक कर अपने वादों को निभाते हाथ, संजो कर लाए सपनों को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हाथ. मजबूत इरादों से अपनी किस्मत को संवारते हाथ, अपने कौशल से देश की प्रगति को दिशा देते मेहनत का हाथ. और ये युवा हाथ आंखों में सपने लिए अपने भविष्य को देश की प्रगति से जोड़ते हाथ. बस एक रंग इन हाथों की पहचान और देश के स्वाभिमान को एक करता है. लोकतंत्र का रंग है, ये सब पर चढ़ता है. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज लखनौ सुपर जायंट्सांचो खेळ पंजाब किंग्स वांगडा सांजेच्या 7:30 वरांचेर लखनौच्या अटल बिहारी वाजपेयी
इकाना स्टेडियमाचेर जातलो. काल जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूचेर 6 विकेटींनी जैत मेळयलें. हो खेळ बेंगळूरच्या चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर जाल्लो. कोलकाता नायट रायडर्स हांणी ह्या सिजनांतल्यो 2 मॅची जिखल्यात जाल्यार रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू खेळिल्ल्या 3 मॅची पैकी 1 मॅच जिखल्या. मियामी उक्ते टेनिस सर्तीत दादल्यांच्या दोट्टी गटात भारताचो रोहन बोपन्ना आनी ताचो वांगडी ऑस्ट्रेलियाचो मॅथ्यू एबडन हांणी सर्तीच्या निमाणे फेरयेंत प्रवेश केला. निमाणे फेरयेंत तांचो खेळ क्रोएशियाच्या इव्हान टोडीन आनी अमेरिकेच्या ऑस्टीन क्रॉजेसॅक हांच्या जोडये वांगडा आयज रातीं 10 वरांचेर जातलो. पळय आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनांत आदले प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंह राव आनी चौधरी चरण सिंग, कृषी वैज्ञानीक एम.एस. स्वामीनाथन आनी बिहाराचे आदले मुखेलमंत्री कर्पूरी ठाकूर हांकां मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भेटून केले सन्मान. लोकसभा वेंचणुकीच्या पयल्या पावंड्या खातीर आपलो अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमाणो दीस. ह्या पयल्या पावंड्या खातीर 102 सुवातां खातीर 19 एप्रिलाक जातलें मतदान. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनीन बांबोळीच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळाक भेटयली मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन गाडी. दिवचले शिगमोत्सवाची मिरवणूक जाली व्हडा दबाज्यान. ह्या मिरवणुकेत 20 चित्ररथ आनी 24 रोमटा मेळ्यांनी घेतिल्लो वांटो. कार्डिनल आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्राव तशेंच गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी इस्टरा निमतान जनतेक दिल्या परबी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. त्या खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.